कासावले चलयेचेर जाल्ल्या सामुहीक लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नवी अपडेट मुखार आयल्या। या प्रकरणात पुलिसांनी सध्या 5 जणांक अटक केल्या। हे दुबावीत ज्या गेस्ट हाऊसान गेल्ले त्या गेस्ट हाऊसाचो पर्यटन परवानो तसेच वेर्णाच्यान चलयेचे अपहरण करपाक रेंटो कॅब वापरिल्ली। ही रेंटो कॅबाचो वाहतूक परवानो रद्द करात म्हूण पुलिसांनी संबंधित खात्याकडेन शिफारस केल्या। फातोर्डा पुलिसांनी काल जो गँग रेप रजिस्टर केल्लो तातूंत भितर 5 जाणांक वास्कोच्या भुरग्यांक अरेस्ट केल्ले आनी जो गँग रेप जाल्लो तो एक कासावले ते एक गेस्ट हाऊसांक जाल्लो आनी तातूंत भितर एक रेंट कॅब गाडी वापरिल्ली म्हणजे ते चलयेक व्हरपाक गाडी वापरिल्ली। तातूंत भितर आज दक्षिण गोंयच्या पुलिसांनी एक स्टेप घेतल्या की टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन मागलां की हे जे रेस्ट हाऊस वापरिल्ले ते रेस्ट हाऊसाचो लायसन कॅन्सल करचें। त्याच बरोबर तांणी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागलां की ती रेंट कॅब वापरिल्ली असली कामा खातीर ताजें कॅन्सल करचें। कारण म्हणजे हें जें रेस्ट हाऊस वापरिल्लें तेन्ना ताका रेस्ट हाऊसाक जेन्ना कोणाक वता ताका आयडेंटिफिकेशन दिवचें पडटा आनी एका रेस्ट हाऊसाक इतले लोकांक कशें परमिशन दिलें हाजेर एक क्वेश्चन आसा। कारण एक गेस्ट हाऊसाक जेन्ना वता तेन्ना तुका आयडेंटिफिकेशन दिवचें पडटा, त्या भायर रिस्ट्रिक्शन आसतात एक रुमाक कितली वचपाचें। सो हे रेस्ट हाऊसाचे ओनराची बी फॉल्ट आसा हातूंत भितर। ही घडणूक घडटना ही वायट घडणूक घडली तातूंत भितर हे रेस्ट हाऊस ओनरान सामकें म्हणजे ब्लेटंटली सामकें तांकां परमिशन दिलें, तांचें कांयच व्हेरिफिकेशन केलें ना आनी ताका लागून आज पुलिसांनी एक प्रश्न उपस्थित केला आनी मागला की ताजी लायसन जें आसा तें कॅन्सल करचें। त्याच बरोबर जी रेंट कॅब वापरिल्ली ताजेंय लायसन कॅन्सल करचें अशें मागिल्लें आसा। म्हणटकीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगमळकर।